बायणा फ्लोटिंग जेटीचें काम 90% पुराय जालां आनी आतां येवपी फेरी सेवे खातीर वास्कोकारांक पणजे आनिकूय लागीं जातलें। तशेंच बायणांत उदरगत कामाक नेट आयला। ते भायर खोशयेची गजाल म्हळ्यार 20 नोव्हेंबराक गोंयांत जावपी इफ्फी महोत्सवाक विदेशी तशेंच देशी पर्यटक ह्या मार्गांतल्यान पणजे वतले म्हण थळावे सांगतात। आरडीएक्सपा खातीर बायणाच्यान जॉन डिसिल्वा। बायणाच्या नांवार एक कलम आसलेलें, आमी खंय गेले जाल्यार बायणाचें नांव घेवंक आमकां लज दिसता आनी बायणा रावता म्हणून सांगपाक। पण आयज आमकां बायणा रावता म्हणून सांगपाक गर्व दिसता, कित्याक बायणा 2004 रेड लायट एरिया आसलेली बायणान, ती रेड लायट एरिया श्री पर्रीकरान काडली आनी तेच्या उपरांत बायणा आतां खुबशें डेव्हलपमेंट जाला। तेच्या उपरांत रवींद्र भवन येयलें बायणा बिचीर, तेच्या उपरांत आतां तुमकां दिसता नॅशनल हायवे येता, ब्रीज बांदता, सगळ्या कडेन पळय डेव्हलपमेंट चालू आहा। आयज हांव हांगा रावला, तुमकां दिसता दृश्टी ही आमची जेट्टी येयला। जेट्टीचेर आयज आमचे इंटरनॅशनल टुरिस्ट येतले। ते टुरिस्ट आयज येतले एअरपोर्टाच्यान डायरेक्ट आमच्या बायणा हेजेर येतले, बायणा बिचीर येतले। बायणा बिचीर येवन तांकां कॅबीन दवरला रेस्ट घेवपाक, रेस्ट घेवन ते मागीर हांगाल्यान सिक्किरीम वयतले, कितून वयतले बोटीन वयतले। ती बोटी 2-3 दवरलेल्या, सिक्किरीम वयतले, 15-20 मिनटान सिक्किरीम पावतले, मागीर आमच्या बागा पावतले, कालांगूट पावतले, पणजे पावतले, 15 ते 20 मिनटान पावतले। आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तांकां 1.5 वर लागतले आमचे ट्रॅफिक एअरपोर्टाच्यान सिक्किरीम पावपाक। ट्रॅफिक जाम हांगा कांय ना विदावट पॉल्युशन। आनी तेच्या उपरांत आयज तुमी लोक आमचे भायर सरला, बिचीर येवंक मेळटा, ते पयलीं नासलेले बायणा बिचीर। आयज लोक आमचे येवन हांगा खेळटा, न्हाता, सांजचे लोक पळय हांगा लोक वस्ती भरपूर जाल्ल्या आनी बेस्ट जाल्ल्या, आनी अशेंच डेव्हलपमेंट आमचे बायणा बिचीचे करपाचे म्हणून हांव मागता। आयज आमी बायणाचे नागरीक आनी वास्कोचे नागरीक चल खुशालकाय की 2004च्या फाटल्यान जर आमी पळयात जाल्यार बायणा म्हटल्यार हे सगळ्यांक एक शापीत जागो असो दिसतालो, सगळे आमचे फकाणां करताले। 2004 मनोहरबाब पर्रीकरांनी हांगाची वस्ती क्लीन करून घेतली, कोर्टाची ऑर्डर आसूं पूण एक वील आसलें करपाची। तेच्या नंतर हळू हांगाची सुदारणा जावपाक सुरवात जाली। गेल्या टर्मान हांगाचे आमदार मिस्टर मिलिंद नाईक, कार्लोस अल्मेडा आनी आमचो गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्यांनी बायणाचें सुशोभीकरण जालें। आयज बायणा वेळीचेर भरपूर लोक येतात, इतर बिचांचेर येतात तशें। आनी तेच्या नंतर आयज एक व्हडलें मोठें पावल म्हणजे आमकां फाटल्यान जी जेटी दिसता, एमपीटीन हांगाच्यान एक फेरी सर्वीस सुरू करप आनी ती दृश्टी ह्या कंपनीक मरीन सर्विसीस हांकां दिवप आनी ही सुरू करप। हेच्या फाटल्यान एकूच उद्देश आसा की जे पर्यटक आमच्या गोंयांत येता एअरपोर्टाचेर देंवता आनी एअरपोर्टा वयल्यान ते बसीन किंवा टॅक्सीन किंवा आनी इतर मार्गान ते पणजे वयतात, कलांगूट वयतात, बागा वयतात, पूण वास्कोकारां खातीर खंय कांयच अशें लागींपण नासलें। ते डायरेक्ट एअरपोर्टा वयल्यान वचप आनी थंय वयताले। पूण आमच्या सरकारान मनोहर पर्रीकरांच्या सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक मोठें पावल उचललां आनी एमपीटी बरोबर हांगाची फेरी सर्वीस सुरू जाता काही दिसांनी। ही फेरी बायणा वेळेवयल्यान सुरू जाता, पणजे वयतली, पणजेच्यान ओल्ड गोवा वचपाची आसा, तशेंच पणजेच्यान सिकेरी फोर्ट हांगा वचप, बागा वचप, हें सगळें करपाचें आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता, तेज्या खातीर हे व्हडलें मोठें पावल, कित्याक जो टायम हांगाच्या एअरपोर्टा वयल्यान कलांगूट, बागा, पणजे वचपाक लागता तेच्या अर्द्यांतलो अर्दो म्हणूं शकता, म्हणजे 15 ते 20 मिनटां भितर आमी पणजे पावता, बागा पावता आनी सिंकेरी पावता। ह्या खातीर आमी चड उपकारी, चड आभारी सरकाराचे की अशें मोठें पावल आयज हांगाचो उबारता। आमच्या बायणा बिचीक, आमच्या वास्को शहराक आनी वाव मेळटा की पर्यटन हे हांगासर कांयच नासलें। हांगाचे हॉटेल्स आसा, रेस्टॉरंट आसा, सगळे फाटीं पडलेले, पूण ह्या फेरी बोट सुरू जाता हेज्या कारणान परत एकदा पर्यटक ह्या बायणा बिचीचेर येतले आनी वास्कोन हेजो फायदो जातलो।